संसाराचे मीठ चोवपा सिंपल टॉपिक दिसता म्हळ्यार पवित्र पुस्तकां कसली युजलेस उतरां नाय. देव पावरफुल आनी देवागे उतर तो एक हेच मतलब देवागे उतर पावरफुल. तुका तो तुगे जिवीत मिलाग्रेचे आनी ओजापांचे करूं जाय. दोन वस्तूक जाय. एक जावन आसा जिवो पावरफुल पवित्र आत्मो आनी दुसरें जावन आसा देवागेलें उतर. तुवें तो जेजू मानून घेवन पवित्र स्नान गेला पवित्र आत्मा तुजे भितर आहा म्हळ्यार देवागे उतर तुका सजमोल ना पवित्र आत्म्याच्यान कांयच करूं जायना. तुका देवागे उतर सजमोला आनी तुजे भितर तो पवित्र आत्मो ना तुज्यान कांयच करूं जायना. आर्गां जेजू 19 वर्सांनी संवसारां आसल्यार आनी तेणें एक मिलाग्री करूं ना. 29 years old जेजू भोंवता संवसाराक आनी मागीर एक दीस तो पवित्र स्नान घेता आनी पावरफुल पवित्र आत्मा तेजे भितर येता पारव्याच्या रुपान आनी तेदोनसो जेजू मिलाग्री करीत रावता. जे भाशेन संवसारां सेम कोताय आमी इस्कला वयताय कॉलेज वयताय शिकताय आनी मागीर घराको रावनाय मागीर कंपनी जॉइन जाताय आनी तेन्ना पगार मेळटा. तूं तो शिकिल ना आनी कंपनी गेलो जॉइन जावपा ते तुका घेवपा न्हय आनी एगेन तुका पगार मेळपाना. तेच भाशेन देवागे पावरफुल पवित्र आत्मा जावं आनी देवागे उतर जाय. Matthew 6:33 जेजू क्लियरली सांगता सीक द किंगडम फर्स्ट. देवागे पावरफुल पवित्र आत्मा घे देवागे उतर घे आनी तुगे मिलाग्री तुंच करूं लाग. आर्गां जेजू Matthew 5:13 तो म्हणटा तुमी संवसाराचे मीठ म्हळ्यार मिठाची हारसाण तो गेली ते मीठ कितें आशिरपणा ते मीठ काडाय भायर उडयताय आनी सगलो लोक ते मीठ माडयता. हेच मतलब तुगे तो मिठा हारसाण गेली सोयतान तुका माडयतलो. आतां तू कळ्ळें तें मीठ म्हळ्यार एक नमुनो सिंबल तें. हेच मतलब जेजू सांगता जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे भितर येयला तुजे भितर तो उमके विचित्र गुण घेवन येयला. ते गुण जावन आसा मिठाचे गुण. सो मिठाचे गुण कित करूं शकता जेजू क्लियरली सांगता तेजी हारसाण काणाका. हेच मतलब युजलेस जायनाका युजलेस जायनाका. जेजू मानून घेता म्हळ्यार मागणें कोना युजलेस. जेजू मानून घेता पवित्र स्नान घेयना युजलेस. जेजू मानून घेता आनी कोणें म्हणटा अरे तूं जेजूक मानिता कितें रे आनी हेरां मानना एडजस्टमेंट कोनाका. ओय हांव जेजूक मानता आनी कोणा मानना कित्याक एकलोच देव आहा. एडजस्टमेंट कोनाका. तुगे फ्रेंडां भिवन तुगे शेजऱ्यां भिवन देवस्पणी मनशां भिवन एडजस्टमेंट कोनाका. अरे तूं पवित्र पुस्तका प्रमाणे वयती मरे. ओय हांव पवित्र पुस्तका प्रमाणे वयता कित्याक देव आनी पवित्र पुस्तक एकूच. एक म्हळ्यार सांग एडजस्टमेंट्स कोणाका. मिठा हारसाण वयतली सोयतान तुका माडयतलो. आर्गां जेजूक पयर आनी कोण भास कोतलो. तो म्हणटा तूं म्हणटाय जीजस इज दी ओनली वे. हांवें म्हणलें करेक्ट कित्याक जेजून म्हणलां हांव वाट. तेणें म्हणलां म्हाका वाट हो बरो आहा हो म्हज्यान तुका वाट दाखोवपा जाता. तेणें म्हणलां हांवूच वाट आनी कोण म्हणलां हांवूच वाट म्हणून. कोणे रोगत वारला आमगेली पातकां बोगसूक आनी आमकां स्वर्गार व्हरोंक. पातोक आसलो मनशाचें तो स्वर्गार वचों जाता. जेजू बेश्टो सोंसरा येयलो आनी रोगत वारयली आमगे पातकां बोगसूंक. हेच मतलब कोणाच्यान तुका स्वर्गार व्हरोंक जायना आनी सैतानागे मांडावळ तुगे जिवितांत तुका काण उडोवपा जायना कित्याक कोणें रोगत वारयलें ना. तेका लागून हांवें तें क्लियरली सांगिल्लें जीजस इज दी ओनली वे आनी कोणें म्हणलां हांव वाट म्हूण. आर्गां जेजूक एक म्हळ्यार सांग एडजस्टमेंट कोणाका. मिठा हारसाण वयतली आनी एक एकदम इम्पॉर्टंट पॉयंट हारसाण काडना जाच्याक हिंगे तरी जेजू नांवान मागणी कोनाका आनी घराक वयतरी दुसरी देवसांव कोनाका जी पवित्र पुस्तकां नाय वा दुसऱ्या धर्माची. मिठा हारसाण वयतली. मिठा हारसाण गेले कितें जाता मीठ भायर उडोवपा पडटा आनी सोंसार तें मीठ माडयता. हेच मतलब देंवतात तुका माडयतलो. एक म्हळ्यार सांग डबल देवसांव कोनाका. एक म्हळ्यार सांग पवित्र पुस्तकां प्रमाण वच आनी पवित्र पुस्तकां केसो मागणी दाखयला स्त्रोतां गितां भोक्ती गायना सोम्याक वाकाणपाचीच. आर्गां जेजूक जेजूचें नांव वयर काडपाचें. आर्गां जेजूक वाखाणी जेजूक एकलोच देव सोर पदेदार देव. एक म्हळ्यार सांग मिठा हारसाण काडनाका. आतां तुगे फ्रेंड्सां लागोन मिठा हारसाण काडनाका. तुगे मायक पायक लागोन देखून मिठा हारसाण काडनाका. एडजस्टमेंट कोनाका. तुगे भुरग्यां लागोन देखून हारसाण काडनाका कित्याक ते सासना जिवीत पावरफुल पवित्र आत्मा तो.
मिलाग्रेचे अजापांचे जिवीत करूंक आनी मोतको स्वर्ग सोडूंक. ल्यूक 12:51 जेजू सांगता तुका चला येयला शांती करूंक फामली तूं ना म्हाका लागून फामली फूट पडटली. कित्याक जो म्हाका मानता तेजेर ऑटोमॅटिकली संसार कोंत्र आसता. तुगे ओन फामील तुगेली दुस्मान जातली. ल्यूक 12:51 लायन 52 चोय दोग जाय एक कडेन जातली तीग जाय केना फूट पडटली. लायन 53 चोय माय आनी दू तेंचे मत फूट पडटली. सुन्ये मदें सासमाय मध्ये फूट पडटली. पायच मदें पुता मदें फूट पडटली. आर्गां जेजूक हेच मतलब जेजू सांगता तें सोडून तयार जाव तूं. तुका तो सासना जिवीत जाय. तुक मोतको स्वर्ग जावो. तुक मिलाग्रे अजापांचें जिवीत जाय. संसार सोडून तयार राव. एकदम डिफिकल्ट पावंडो म्हळ्यार तो मार. कित्याक मिठाची हारसाण वयतली. एक म्हळ्यार सांग मिठा हारसाण काडनाका. सोयतान तुका माडयतलो. आर्गां जेजूक आतां जेन्ना जेजू म्हणटा तूं संसाराचें मीठ तो जावन आसा एक नमुणो. तुज भितर गूण आहाय उमकेच ते गूण तुवें जाण जावपा जाय केसो आहाय ते. जेन्ना तूं मागणें कोता तूं जाण जाल्यार तुज भितर केसो गूण आहाय ते गूण भायर सरतले. तूं तो मागणें कोता आनी तुका खबर नाय तुज भितर केसो गूण आहाय ते गूण भायर सरपा नाय. जें तूं नेणा तें तुज्यान करूं जायना. जे भाशेन तूं बिर्याणी करून नेण जाल्यार तूं बिर्याणी कितें कोतलो. आख्खो पवित्र पुस्तक तुका दाखयता तूं कितू पावरफूल तो. आख्खो पवित्र पुस्तक तुका सांगना तूं पातकी तुजे जोडटी घाता आनी देव तुका होटान मारतलो आनी भायर उडयतलो आनी तुजो मोग करपाना ना ही फोट. आख्खो पवित्र पुस्तक देव तुका दाखयता तो तुज कितू मोग करतो आनी कितू पदवी तुज भितर घालची. कोण महिमा देवाक बोवाड मारत. पयलो गुण मिठाचो जावन आसा खंयचें जेवणाक टेस्ट येवपा जाय जाल्यार आमी मीठ घातायच. सो मीठ जेवणाक टेस्ट दिता. जॉब 6:6 घाल. पवित्र पुस्तक सांगता खंयच्या जेवणाक तो टेस्ट येवपाचो तेका मीठ जायच. मीठ नासता टेस्ट येना. हेच मतलब देवा संसार एकदम टेस्टी लागता. कित्याक देवा गेले पूत आनी धूव पावरफूल पवित्र आत्मा घेवन संसारांत भोंवताय म्हण. आर्गां जेजूक तूं जेजू मानून घेयल म्हण आनी तुजे भितर पावरफूल पवित्र आत्मा आहा म्हण आनी तूं देवागे पूत आनी धूव जाल म्हण तूं संसाराचें मीठ म्हण देवा संसाराचो टेस्ट येयला आनी तुका लागून देव हेरांचेर बेसांव घाता. देवा संसार बरो दिसता. देवागे पूत आनी धुवो भोंवताय आपल्या गेलो पावरफूल पवित्र आत्मा घेवन. तेका लागून देव हेरां मोग कोता संवसारा मोग कोता. आर्गां जेजूक जॉन 14:33 चोय इफ यू लव मी एंड कीप माय वर्ड I and my Father will make our abode in you. देवागे आत्मा तुज भितर आहा मो देव संवसाराचो मोग कोता आनी वायट मनशां देखून सालवार कोता. कोणे तुजे प्रेश गायल म्हण तूं कितें रे तूं जेजूक मान दिता. ओय हांव जेजूक मान दिता. हारसाण दवरी. तूं हे जमे ते जमे वयता आनी आमगे हितून दिसती पडना मरे. ओय हांव जे सत परगट जाता थिंग वयता. पवित्र पुस्तका प्रमाणे वयता मरे तूं. ओय हांव पवित्र पुस्तका प्रमाणे वयता. पयलीं तूं हे धर्म आहलो मरे आतां तूं हे धर्मा गेला तें ओके म्हणटा म्हणजे दोनी मागणी कर म्हणे ना हांव दोनी मागणी कोना कित्याक धर्म सालवार कोना तुका सालवार कोता जेजू. मिठा हारसाण दवर. तुका कोण भासा भास केल्लो एडजस्टमेंट कोनाका ना. तूं तो ते जम्या वयता आनी जेजू मानून घेता तुका बाडा कोडूक दिना. तुगे बाडा कोडूक तुका दवर. मुगे देव पृथ्वीचो मालीक माय पाय सांगता तुगे जबान तूं भायर उडयतलो. तूं ते जम्या वयतले म्हाका भायर उडय. मुगे देव पृथ्वीचो मालीक आनी सगळे सीओ तेगे बोरसाय. आर्गां जेजूक मिठा हारसाण काणाका दोग तीग जाणां सांग कित्याक सोयतान तुका माडयतलो. दुसरो पॉयंट जावन आसा मिठाचो तें जावन आसा कितें आमी निस्तें हाडलें मांस हाडलें कितें घरांत रांदपा हाडलें म्हणून रोखडें तें आमी उजरायताय आनी खातोताय आनी तेका मीठ लायताय कित्याक तें फ्रेश उरोंक आनी कितें कुसोत तें बंद जावपाक. आर्गां जेजूक जेन्ना देव म्हणटा तूं संवसाराचें मीठ तूं जिवीत दिता आनी सोयतानागे मरणा पदवी बंद कोता. आर्गां जेजूक एक म्हळ्यार हांव संवसाराचें मीठ जे जाग्यार हांव आहा थिंगा मरण कॅन्सील. आर्गां जेजूक हालेलुया. जे जाग्यार तूं उबो आहा थिंग सोयतानागे काम बंद पडटलीं. जायते हांव फोन कोताय हांव मागणें कोताय आनी तेंगे दुयेंस नाच जाताय कोणी तुली. सोयतान तेंचें मरण घालूंक कोतालो तें कुसोवपाक कोतालो तें होणां घालूंक कोतालो
म्हळ्यार आमी संवसाराचें मीठ तें मरण बंद करून तेंक जिवीत दिलां. आर्गां जेजूक दोग तीग जाणां सांग म्हजे भितर पावरफूल गुण आहाय. सैताना मन उडोवपाचें, सैतानाचें काम इबाड करपाचें. जायत लोकांक जाता सैताना पदवी ना, तेको मरणा पदवी आसलोली आनी जेजू मेल्यांतलो जीव वचान ती मरणा पदवी मोडून उडयली. तो हारलोलो, तेका लागून हांव तेका माडयता. आख्खी प्रितम गोड्डो ती पदवी म्हज्या भितर आसा. आर्गां जेजूक जेनेसीस 18:26 देव म्हणटा सोडोम आनी गोमोराचे हांव उज्या पांचगान लासून उडयता. अब्राहम म्हणटा तुज्यान तें लासूं जायना. देव म्हणटा कित्याक लासूं जायना? अब्राहम देवाको बासा तसा लासूं जायना. कित्याक हांव तुगेलो प्रमाणीक आनी तुगेलो काजन थिंगा लॉट आहा, तिगे बायल आहा, दोग जाण भुरगीं आहाय. तेका लागून ती प्रमाणीक आनी तूं हे सगळ्या लोकांक जित मान उडयता हांव मानून घेता. म्हळ्यार हे 10 प्रमाणीक लोकांक माता तूं, हेसो देव तूं आख्खे पृथ्वीत प्रमाणीक जुईस आनी बरो मनशां वायट मनशां बरोबर माता. देव म्हणटा करेक्ट, ते सगळे म्हज्यान तेंका मारूं जायना. सो अब्राहम मीठ तो देवागे जोडटी बंद करता. आर्गां जेजूक तुज्यान देवागे जोडटी बंद करूं जाता. सैतानागे कामां इबाड करूं जाताय जेजूच्या नांवान. एक मला सांग मिठा हारसाण काडनाका. मिठा हारसाण काडल्यार तें मीठ भायर उडयता आनी लोक माडयतलो. कोणें तुजें प्रेशर घायल म्हणटो कितें तूं एकलो देव मानता? वय एकलो देव मानता. तेजें नांव कितें? तेजें नांव जेजू. लॉज नाका सांगोंक. लोक जायतो प्रेशर घातलो. देवस्मोणी मनीस चाळवतले. तुगे ओन फॅमिली मेंबर तुजे कोण जातले, तुगे फ्रेंड्स सकयल तुका सोडयतले. सोड वच. दोग तीग जाण सांग मिठा हारसाण काडनाका, सैतान तुका माडयतलो. मॅथ्यू 24:3 चोय एक दीस पवित्र पुस्तक सांगता वो पवित्र आत्मो आनी सगळी भावार्थी जेजू बारबो कुफां वयतली. जेजू येतलो नव्यान वो पवित्र आत्मो व्हरोंक आनी आमी स्वर्गार वयतली. आनी त्या जाणा पवित्र पुस्तक सांगता हिंग पवित्र आत्मो ना आनी देवागे भुरगीं नाय पवित्र आत्म्यान भरलोली. तेका लागून सैतानागे निसंटोने संवसारांत येतले. मॅथ्यू 24:21 केसले त्रास येतले. लोक मरण सोदतलो म्हणजे मरण मेळपना आनी हेसो त्रास केन्ना येवं नाय आनी केन्ना येवपाना. इतू त्रास येतले. तूं संवसार आहा म्हण सैतानागे काम पयस वयताय. जेन्ना तूं आनी पवित्र आत्मा जेजू सवें स्वर्गार वयता तेदोन सैतानागे सगळीं काम जातलें. हो संवसार काबार जायत रावतलो. दोग तीग जाणां पुसांग मिठा हारसाण काडनाका. एडजस्टमेंट कोनाका. दोग तीग जाणां पुसांग. दोग तीग जाणां पुसांग डबल देवसांव कोनाका. तिसरो पॉयंट चोय आमी मिठा आनी केसो गुण आहाय विचित्र. ज्या जाग्यार जेल पोटा थिंग मीठ उडयता जेलाचे निसरोना जाच्याक. निसरणपण तूं लोजेपण जर सडन तुगे लायफान सैतानागे काम जायना जाच्याक पवित्र पुस्तक सांगता तूं संवसाराचें मीठ. सैतानागे कामां सडनली जाताय. जायत घोराब्यांत मरण येता. सडनली स्ट्रोक्स येताय. सडनली फायनान्शियल लॉस येताय आनी ते लोजे पडाय. म्हळ्यार तूं तो संवसाराचें मीठ. तूं निसरपना आनी सकयल पडपाना. एक म्हळ्यार सांग हांव निसरोन सकयल पडपाना. कित्याक जेजू मोगे सोमी आनी दोनी. जेजू विंगडो आहलो हुर्सार. सोर पोदिता देव विंगडो आहलो हुर्सार. तो लोजेक पडलो पवित्र पुस्तक सांग तूं केन्ना लोजे पडपाना. एक म्हळ्यार सांग हांव निसरोन सकयल पण केन्ना लोजेक पडपाना. सडन तुगे वस्तू जावपाना जिवितांत तूं लोजे पडपाना. बायबल सांगता जेरमिया 29:11 तूं बरो प्लान केला विथ एक्सपेक्टेड एंड. तुगे लायफ तूं कितको आसतलें म्हूण सत मानता तेच भाशेन आसतलें. सडन तुगे वस्तू जावपानाय. राबिश वस्तू तुगे लायफान जावपानाय. तुगे लायफ स्मूथ वयतलें आनी तूं बरो हॅप्पी जावन जाणटे पिराये ग्रेस बेसावन बरो फिजिकली फिट जावन मातलो. आर्गां जेजूक कितू वर्स रावन 120 वर्सां दुयेंस पिडा नासतना ग्रेस कायन बोन यू विल हॅव अ एक्सपेक्टेड एंड. तुगे मरण सडन न्हू निसरोन तूं पडपाना. कित्याक तूं संवसाराचें मीठ. फकत तुगेली मिठाची हारसाण काडनाका. मिठा हारसाण काडल्यार गडबड जातलो लायफान. आर्गां जेजूक आनी एक पॉयंट चोय आमी मिठाचो एकदम विचित्र पॉयंट. तुज्यान चिंतूं जाता संवसारान मीठ ना जाल्यार कितें जावपाचें. सगलो लोक आहा ते उण जेवपाचे आनी बारीक आसपाचे आनी दुयेंत पण मरपाचे आनी अस्कोत आसपाचे. तुज्यान चिंतूं जाता तुज्या घरान मीठ ना. हॉटेलांत गेले आनी खंय रेस्टॉरंटाक गेले मीठ ना. 5 स्टार हॉटेलांत मीठ ना. लोक जेवण जेयना.
सगळे जेवणा टेस्ट ना आनी सगळो लोक ऑस्को जाना आहा आर्गां जेजूक साखर नासता तुज्यान रावपा जाता स्वीट्स नासता तुज्यान रावपा जाय ते स्पायसीस नासता तुज्यान रावपा म्हळ्यार मीठ तुका जाय हेच मतलब तुगेले मेन जेवणाक मीठ जाय आनी ते कोळें जाकी आसा तो एकदम हॉरिबल टॅक्स कलेक्टर ते कोळें मुगे जिविता हारसाण जायच म्हाका सासना जिवीत जाय म्हाका जेजू जावोच तो जेजू बोलयला त्यान जेजू सांगलें जेजू चोय हांव हितू वायट मनीस म्हळ्यार हांव जाणा म्हाका मीठ जाय तेक लागोन मुगे संवसारांतलो जिवीत हांव सोडपाक तयार आहा मुगे वोत ग्रास काय गरीबां दिता आनी कोणाक हांवें नागयला जाल्यार ताका 4 वांट्यान सुबेज दिता लूक 19:8-9 म्हळ्यार म्हाका तूं जावोच मीठ नासतना रावपा जायना कित्याक मीठ तुका जेवणा टेस्ट येता आनी जेवण हा तुका घोटसाण येता आनी घोटसाण येता तुगे कुडी फोर्स येता तेच भाशेन मीठ जावन आसा ओतम्या ताकत आनी बळ मॅथ्यू 3:7 चोय फारिसियांकूय कळटे आनी सादिस्यो वायट मनीस ते ह्या ते प्लान कोताय जेजू हुरसार मारूंक म्हळ्यार तें कळ्ळें आरे आमकां मीठ जायच आमकां सासना जिवीत जाय तेका लागोन स्लोली ते जॉन द बाप्टिस्टा बोले गेले जेन्ना जॉन द बाप्टिस्ट बाप्तिस्म दितालो आनी तेका सांगिल्लें आमकांय बाप्तिस्म दा जॉन द बाप्टिस्ट म्हणटा तुम सोरपां गुंदोळ येस मतलब तूं वायट मनीस तुमकां मीठ जाय म्हळ्यार मिठा हारसाण नाका तुम जेजू मारूं भोंवता आनीक सासना जिवीत जोडूं येताय आर्गां जेजूक मीठ हारसाण नासता कित्याक शिरीपणा Matthew 3:7 दोग तीग जाणां सांग मिठा हारसाण केद नाका नाका आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट चोय आमी जायचो बाता आनी दोन चोया टायमा लागोन जेन्ना तूं मीठ घाता तुगे तोंडांत तें मीठ तुगे कुडीन उदो आहा तें रेगुलेट कोता उदो म्हळ्यार पवित्र आत्मा उदो तुगेले कुडी नंबर 1 गरजेचें जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताची जोर ते भाशेन उदक तुगे कुडी इतू फायद्याचें तेच भाशेन हांव तुगे ओतम्या चड फायद्याचो उदो नासो कुडीच्यान रावपा जाल्यार कूड रोखडी मोडटली तेका लागोन मीठ उदका रेगुलेट कोता तुगे हारसाण ना तुगे जिवितां हेच मतलब तें उदो रेगुलेट जावपाना आनी तूं दुयेंतपण मोडटलो आर्गां जेजूक 10 आंकवारी आहलोले 5 शाणे 5 पिश्यो शाणे आंकवारी आहाय ते पंटी घेवन आनी तेल घेवन भोंवताय आनी पिशी आहाय तेका पंटी आहा म्हळ्यार तेंका तेल ना तेल म्हळ्यार पवित्र आत्मो उदो म्हळ्यार पवित्र आत्मो ना जाल्यार पंटेचो उजवाड येयना मिलाग्रे ओजापां जायनाय जाय जेजू एक मान आहाय म्हळ्यार पवित्र स्नान घेयनाय आनी पवित्र आत्मो घेयनाय आर्गां जेजूक पवित्र आत्मो नासतना तुका जेजू कित्याक आशिल्ली पडटा कित्याक आशिल्ली पडा बायबलांत ती कितली कोटेशन उलयता तुज भितर तो होली स्पिरीट ना तुवें तो जेजू मानून पवित्र स्नान गेला ऑटोमॅटिकली तुगेली पंटेचो उजवाड येवपाना मिठा हारसाण काडनाका तुका जेजू को मिलाग्रे जाय म्हळ्यार जेजू नाका वा तेगे पवित्र नाका तेका लागोन तो सांगता मिठाची हारसाण काडनाका तें मीठ होली स्पिरिटा रेगुलेट कोता मीठ एकदम गरजेचें तुगे हारसाण गरजेचें एक बोल्ड स्टेप मारप प्रेरा येवप ती जावन आसा हारसाण पावरफुल पवित्र आत्मा फिरता तुगे लायफान दिमगान मागणी करप ती जावन आसा हारसाण पावरफुल पवित्र आत्मा फिरता जेन्ना लोक तुजे चाळवता पवित्र स्नान घेवंक जावन आसा हारसाण पावरफुल पवित्र एक्चुअली तुगे कुडी येतलो बोल्ड स्टेप्स मारप म्हळ्यार हारसाण एक म्हळ्यार सांग बोल्ड स्टेप्स मार मिठा हारसाण काडनाका कित्याक पावरफुल पवित्र आत्मा काम करपाना तुगे लायफान मोतो कोचूक स्वर्ग मेळपाना आनी संवसारांत तुवें हारलो जिवीत मेळटलें आर्गां जेजूक एक म्हळ्यार सांग मिठा हारसाण काडनाका देवान तुका विचून काडा तुगे लायफ जैतिवंत करूंक आनी येरान गेले लायफ जैतिवंत करूंक तुक पदवी आहा आर्गां जेजूक मिठा हारसाण काडून कितें फायदो आनी एक लास्ट पॉयंट जायते घेवपाक मीठ सगळ्याकीन सवाय इतू इम्पॉर्टंट मीठ म्हळ्यार सारकें सवाय तेच भाशेन देवान हे पवित्र आत्म्या धेणे तुका तयार केला मोत्तोगो स्वर्ग सासना आनी हो पावरफुल पवित्र आत्म्या दिशी तुगेले लायफ जैतिवंत मिलाग्रेचे ओजापाचे संवसारांत आनी ते फुकट इट इज फ्री सॅल्वेशन इज फ्री दोग तीग जाणां पळय सांग ये जोड साल्वासां तुका तयार केला पावरफुल पवित्र आत्म्या धेणे तुका फावो केला एंड इट इज फ्री आर्गां जेजूक तुवें कितें करपा जाय जॉन 6:47 जस्ट
बिलीव तुका सासना जिवीत जाय मोतको स्वर्ग जाओ पावरफुल पवित्र तुगे कुडी रावपाचा तू जेन्ना उचारता मिलाग्रे अजाबान तुगे जिवितान जाय फकत 7 मान इतू इजी इट्स फ्री एक मला सांग फकत 7 मान इतू भयंकर पदवी तुगे जिवितान हाडो फकत 7 मान संसार तुका जायते सांगतलो संसार तुगे तोकलीसार गुणा बाकोतलो म्हळ्यार बायबल सांगता फकत 7 मान देवान सांगले तेगे गायने तुम्ही बोरी झाले 7 मान तो गरीब झाला तू ग्रेस आवा 7 मान तेगे रोग तुगे सगळी पातकां दिता आनी शिलाप दिता 7 मान इतू इजी दोग तीग जाणां सांग फकत 7 मान दॅट इजी लोकांचो जायत मागणी केल्या देव आमकां आतां बेसान उदो ना 7 मान जायते रिती रिवाजी केल्या देव आमकां बेसान उदो ना फकत 7 मान आतां वॉर्निंग दिल्या जेन्ना तू जेजू मानून घेता तू मीठ जाता तुगे मिठा हारसान केंत नाका नाका वॉर्निंग दिला देवान सोडोम एन गोमोरांतल्या जॉबाक आनी तेगे बायलेक आनी तेगे दोग जाण भुरग्यांक आंज बोडे दावन भायर काडले आनी देवान सांगिल्लें का फाटल्यान चोय नाका जेन्ना तू जेजू मानून घेवपा मुखार येयला फाटल्यान चोय नाका ना हें बरें दिसत म्हाका आनी हांव जाणा हें सांगता तें सगळें सत म्हळ्यार आमगेली फेस्तां बी आहाय न्हू लायफ मातशें एन्जॉय करूं मेळटा ना फाटलें केन्ना चोय नाका कित्याक फाटलें आहा तो सगळो कचरो बायबल सांगता एक सुणें आपल्यागे ओंकार पत्ती हाता ते भाशेन केन्ना जायनाका देवान तुका भायर काडा मीठ जावपा मीठू राव आर्गां जेजू आनी लोटा गेले वायफ फाटल्यान चोवपा लागली आमगे कित आनी मुगे गो थिंगा व्हडलो पॉलिटिशियन आहलो आनी आमगे गिरेस्त काय सगळी लासता आनी ते जिवीत तितू वायट आसोना आसलोलें सुमराचें आनी ती फाटल्यान चोयता देव ते बायलेक मिठा हाम कोता वॉर्निंग तुका तू एक पाट मीठ जाला मीठू राव हारसान केन्ना नाका नाका एक म्हळ्यार तू एक पाट मीठ जाला मीठू राव केन्ना हारसाण कानाका तू तो जेजू मानून गेल जाल्यार डबल देव सांगको नाका दोग तीग जाणां आपूण सांग तू संवसाराचें मीठ दोग तीग जाणां आपूण सांग तुगे हारसाण केन्ना काड नाका सगळीं उबी दुयेंस केला तो मेळत न्हू राग भायर काड किलो भायर काड ना तो वचपाना अस्कोताय तो मेळत न्हू कॅन्सर तो मेळत न्हू फायब्रॉइड्स तो मेळत न्हू हार्ट प्रॉब्लेम्स तो मेळत न्हू डायबिटीज तो मेळत न्हू फॅमिली प्रॉब्लेम्स मेळत न्हू एथिका तो मेळत न्हू ते हायला लागता न्ही 500 रुपये कमी गेले आनी म्हाका इतलें मजा त्यांक जायत त्रास कोताले सॅलरी बी टायमार दिनालोले सो ते ट्यूजडे पास्टर सेला फोन मारलो आनी पास्टर तेजे प्रेयर केले आनी ते 2 वरां भितर तेगे चेड्याक सॅलरी दिली लास्ट इवनिंग सोयऱ्यांगे फोन येयल्लो की तेगे गो तेका जायतेम जालो फोन मारना म्हूण 9:30 पास्टराक कॉल कोले आनी ताबडतोब प्रे कोले आनी राउंड अबाउट 10:30 तेगे गोवान तेका SMS घाल म्हूण जेजू आर्गान येता काल कितें जालें हांव आय एम अ कॉन्ट्रॅक्टर काल सडनली ऑल माय लेबर्स वॉन्टेड टू गो होम माय वेरी अर्जंट वर्क इज गोइंग ऑन लायक आई वाज सो टेंस इफ दे गो देन आई वुड हैव कोलॅप्स्ड बिजनेस वुड हैव affected I just called pastor for prayers you know laborers which wanted to run away they really stayed सांगपाचें अजापाची गोष्ट म्हळ्यार I got just surprising to me another 8 laborers came you know it's a something miracle